दिल्ली करायला न्हू ऑफिस, हे आमचे गोंयकारांचे ऑफिस. हे हांगांतल्यान सुरवात जाता. हे TCP जे फॉर्म केल्ले, हे गोंयच्यो जमनी सारक्यो प्लॅन करपाक फॉर्म. टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाच्या ऑफिसान मोर्चा व्हरोन ऑफिसांतली इम्पॉर्टंट फायल्स चोरून व्हेल्या म्हणून ह्या प्रकरणात आमदार विरेश बोरकार आणि त्याच्या बरोबर 39 लोकांचेर FIR घातला. TCPच्या ऑफिसान लोकांनी जेन्ना मोर्चा व्हेलो तेन्ना लोक खंय मोर्चा चालू आसतना ऑफिसांनी भोंवताले. TCPच्या स्टाफाक खंय तेंच्यांनी डिस्टर्बूय केले. इम्पॉर्टंट फायल्यो तेंच्यांनी चोरून व्हेल्यो. ऑफिसान सगळ्या कडेन स्टँडींग फॅन दवरलेले. दुसऱ्या सेक्शनांनी आसलेले हे स्टँडींग फॅन तेंच्यांनी आमकां विचारिनासतना एका जाग्यार हाडून वापरले म्हणून कंप्लेनीन बरयला. चोरीक गेल्ल्यो रिजनल प्लॅनाच्यो 10 फायली आसात. तातूंत पेडण्या, बार्देस, बिचोले, सत्तरी, तिसवाडी, मुरगांव, साश्टी, काणकोण, केप्यां, फोंडा ह्यो रिजनल प्लॅनाच्यो फायली नात जाल्यात. आतां एक गजाल कळना, जेन्ना आमदार विरेश बोरकार लोकां बरोबर TCPच्या ऑफिसान जेन्ना मोर्चा व्हेलो तेन्ना प्रोटेस्ट करतात त्या लोकांक पेक्षा पुलीस थंय तेंच्या बरोबर थंय रातभर आसले. जाल्यार लोकांनी इतल्यो फायल्यो चोरतना पुलिसांनी तेका कित्याक धरूंक ना हाचो प्रश्न पडटा. जशें आमी पळयले सगळ्या ऑफिसान CCTV कॅमेरा सुद्दां आसात. CCTV कॅमेरान पळयले जाल्यार कळोन येतले की कोणे कोणे फायली व्हेल्यात त्यो. पयलींच इतल्या लोकांचेर FIR कित्याक घातल्यो. असो कोण आयलो तरी ही फायल चोरून व्हरपाक की इतल्यो फायली चोरून व्हेल्यो त्यो पुलिसाक आनी कोणाकूच कळोंक ना. आतां CCTV कॅमेरा चॅक करून पळयलो जाल्यार कोण फायली व्हरता ते दिसना जाल्यार एक प्रश्न पडटा. हो प्रोटेस्ट करता त्या लोकां मदीं मिस्टर इंडिया सारको कोण आसलो काय हो परत एकदा व्हडलो प्रश्न पडटा.